नमस्कार, गोमंतक टीव्हीशी तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्या खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते करतलो हॉटमिक्स. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांचे आश्वासन. बीजेपीचे बुराक हे आपाचे मोहिमेक 1 लाख लोकांचो प्रतिसाद. कागदां घेवन आपाच्या फुडाऱ्यांची मंत्रालयांत धडक. आरजी वांगडा काय प्रमाणात सहमत. फुडाराक भाजपा आड युतीची गरज पडली जाल्यार आमी युती खातीर फुडे करतले हात, सांगता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. वेंझी करिना कामां फोनूय घेना. विटिल्ले बाणावलेच्या कार्यकर्त्यांनी पक्षाचो दिलो राजीनामो. फाटली 5 वर्सां बाणावले कसलीच उदरगत जावंक नाशिल्ल्याचो केलो आरोप. आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसी मदीं आरोप प्रत्यारोपाचे राजकारण. भाजपा काँग्रेस एकाच माळयेचे मणी. केजरीवालाचो आरोप. भाजपान तुमकां गोंया मतांची विभागणी करपाक धाडला. पाटकाराचे प्रत्युत्तर. तांबडी कुर्टी सरकारी शाळे कुशीक रावपी बायल विद्यार्थी शिक्षकांसयत पालकांक दितात त्रास. बायलेचेर कारवाय केली ना जाल्यार वर्गाचेर घालतले बहिष्कार. भुरग्यांसयत देंवतले रस्त्यार. लोकांची शिटकावणी. आणि केरी चेकपोस्टाचेर सेगीत दुसऱ्या दिसा धरले बेकायदेशीर गोमांस. एका सप्तका आदी मोले चेकपोस्टाचेर धरिल्ली हीच गाडी. मजगती पशुवैजकी खात्यान लावचो गोमांसाचो विलो, सांगता मोलेचो सरपंच सुहास गांवकार. आता खबरो विस्तारान. दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. आपान राबयल्ल्या बीजेपीचे बुराक हे मोहिमेक 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिलो. सयांच्या मोहिमेची ही कागदां घेवन आपाच्या फुडाऱ्यांनी मंगळारा मंत्रालयात धडक दिली. तसेच हे विशींचे निवेदन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांक दिले. गोंयांत रस्त्यांची स्थिती सामकी बाबत जाल्या. वचत थंय फोंडकुलां दिश्टी पडटात. आम आदमी पार्टीन रस्त्याचे अवतिकायेक लागून गोंयभर बीजेपीचे बुराक ही सयांची मोहीम राबयिल्ली. हे मोहिमेक 1 लाख लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो. हे मोहिमे खाला आपाच्या फुडाऱ्यांनी गोंयभर भोवून रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलां संदर्भात लोकांची मतां जाणून घेतली. आम आदमी पार्टीचे हे मोहिमेक 1 लाखा वयर लोकांनी प्रतिसाद दिलो. बीजेपीचे बुराक मोहिमे वेळार लोकांची मतां आशिल्ली पत्रां घेवन आपाचे फुडारी सोमारा मंत्रालयात गेल्ले, पूण पुलिसांनी तांकां विधानसभेच्या गेटी भायरूच आडायले. उपरांत 20 जाणांकूच भितर धाडले. तशेंच मंत्रालयात वचपाक 5 जाणांक परवानगी दिली, पूण आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना. ताका लागून 10 जाणांक वचपाक परवानगी दिली, तरी आपाचे फुडारी आयकपाक तयार ना. सगळ्यांकूच भितर सोडचे म्हूण ते मंत्रालया भायर ठाण मांडून बसले. कांय वेळा उपरांत तांकां सगळ्यांक मंत्रालयात वचपाक परवानगी दिली. तेन्ना तांणी हाडिल्ली 1 लाख पत्रां मुख्यमंत्र्याक दिली. आमी चीफ मिनिस्टराकूय मेळून आयले. आमचे दोनूय MLA हांव आनी आमची जी टीम हांगा आयिल्ले. आमी जे बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली, ताजे जे लोकां कडल्यान सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ले. 1 लाख फॅमिलीजांनी जे आमकां सिग्नेचर करून दिल्या की आमचे रस्ते सारके जावचे म्हणून तो आवाज आमी चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावयलो. चीफ मिनिस्टरान एक अश्योरन्स दिला आमकां की 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें आनी दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते एटलिस्ट फोंडकुलां तरी भरून काडटलो म्हणून आज आमकां अश्योरन्स दिल्लें आसा. आमचे MLA दोगांयनी तांकां सांगलें की कशी परिस्थिती जाता लोकांची, कशे तरेन जे लोकांक एक्सिडेंट जाता, कशे तरेन लोकांक त्रास जाता हें आमी आज तांकां सांगलें. आनी तांणी आमकां एक एश्योरन्स दिल्लें आसा आम आदमी पार्टीक की आज एक 4 दिसां भितर काम सुरू जातलें. आपाच्या फुडाऱ्यांचे म्हणणे आयकून घेतल्या उपरांत दिवाळे पयलीं सगळे रस्ते हॉटमिक्स करतले म्हूण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. लेटरां सर तेंच्यांनी सबमीट केली. ते निवेदन दिवपाक आयले, तें निवेदन घेतलें हांवें आनी दवरलें. सर फॉर्म्युला 4कूय बीन रोड जाता ते आतां ऑलरेडी हे सुरू जाला. रोड क्लियर जाता ते 15 सर फॉर्म्युला 4कूय बीन ओपोज जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोवा फॉरवर्ड आमच्या वांगडा युतीत आसा. उरता गजाल रेव्होल्युशनरी गोवन्साची. आरजी वांगडा आमी कांय प्रमाणात सहमत आसा. तेन्ना फुडाराक भाजपा आड युतीची गरज पडली जाल्यार आमी युती करतलेच म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. भाजपा सरकाराक सत्तेंतल्यान भायर दवरपा खातीर विरोधकांनी एकठांय येवचे अशें लोकांक दिसलें जाल्यार एक जावपाकूच जाय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर सांगता. तशेंच गोवा फॉरवर्ड आमच्या वांगडा युतीत आसा. आरजी वांगडा आमी कांय प्रमाणात सहमत आसा. तेन्ना फुडाराक भाजपा आड युतीची गरज पडली जाल्यार आमी युती करतलेच अशें अमिताचें म्हणणें. आयकात पाटकार युती विशीं कितें म्हणटा ते. ऑल इफ वी हॅव टू फायट दीस बीजेपी सी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचो अजेंडा डिफरंट आसता.
But when it comes to the real issues of Goa, I think we all have to come together. अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा, सो लोकांक जाय ते जावपाक जाय. आमकां स्वताक म्हाका कितें बरें दिसता म्हणून हांव करतलो तशें जायना. राजकारणान लोकांक जे जाय तेंच करपाक जाय. फाल्यां आरजीपी आनी गोवा फॉरवर्ड एकत्र आयली जाल्यार काँग्रेस पक्षाक कितें हें जावपाक शकता, कारण स्थानीक पक्ष न्ही ते. स्थानीक गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो काँग्रेसीचो अलायन्स पार्टनर. हे विजय सरदेसाई सांगता, ही इज अवर प्री पोल अलायन्स पार्टनर. आमी काय अलायन्स अजून तोडू ना. So Goa Forward is there with Congress Party. Now regarding revolutionary Goans, काही प्रमाणात जे आमचे विचार आसा, जे वेर वी आर फायटिंग अगेन्स्ट दीस करप्ट बीजेपी, ते पडटात. सो फाल्यां जर तर वेळ आयलो, फाल्यां लोकांक जर दिसले की सगळ्यांनी एक जावचे, जाल्यार एक जावपाकूच जाय. गोयच्या विशयांचेर सगळे विरोधक एकठांय आयल्यात. जागे हातासपाचे प्रकार आसूं वा गुंडागर्दी आड सगळ्या विरोधकांनी एकठांय येवन आवाज काडिल्लो सगळ्यांनी पळयला. तशेंच 2 ऑक्टोबराक युती करया म्हणून सांगपी आम आदमी पार्टीचो सूर आता कित्याक बदलला काय म्हणून अमित पाटकार विचारता. आम आदमी पार्टी गोयचे जनतेक पिशान काडपाक सोदता अशें पाटकाराचें म्हणणें. त्या गोयच्या इशूक सगळे एकठांय आयल्ले आसा. देर इज अ युनायटेड वॉयस वीच इज देर इन असेंब्ली. आता भायर जर तूं पळयत जाल्यार प्रत्येक ह्या भारतीय जनता पार्टीचे ज्यांनी गोंय पळय आज पाड घातला त्या विशयाचेर सगळे पक्ष तुका एका बरोबर दिसता. जे इश्यूज रिलेटेड टू गोंय पासत आसत, जागे जमनी हडप करपाचो प्रयत्न आसूत, थंय तुका सगळे पॉलिटिकल पार्टी एका प्लॅटफॉर्मार दिसतले. ज्या पद्दतीन गुंडागर्दी वाडल्या पळय, रामा काणकोणकराचेर हल्लो जालो, त्या विशयाचेर सगळे एकत्र तुका दिसतले. टॅक्सीचो विशय आसत, तुका सगळे एकत्र दिसतले. आता इलेक्शनाचो जेन्ना टायम येतलो आनी फाल्यां गोंयच्या जनतेक जो कितें तांकां गोंयच्या जनतेचो आवाज आसतलो किंवा तांचे सेंटिमेंट आसतले, हे सेंटिमेंट आमकां घेवन मुखार वचचें पडटलें. अरे आमी राजकारणान आसा कित्याक? राजकारणान आसा लोकांक लागून. सो अल्टिमेटली लोकांक जाय तें आमकां करचें पडटलें. आनी आय थिंक टू फायट दीस बीजेपी वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. हांगा इंडिव्हिज्युअली एकट्याक टार्गेट करून कांय जावचें ना. आतां आय फेल टू अंडरस्टँड आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हेनर गोंयां येता हो आनी ताजो स्टेट अध्यक्ष तुमी जाय जाल्यार शुक्रारा फाटल्यान ताच्या फाटल्या शुक्राराचो अमित पालेकराचो हें काडा मरे प्रेस कॉन्फरन्स. ही क्लियरली सेज दॅट ही इज ओपन टू अलायन्स विथ काँग्रेस पार्टी. 2 ऑक्टोबराक ताणें आव्हान दिल्लें मरे 2 ऑक्टोबराक आमी अलायन्स करया म्हणून. आनी रोखडेच 2 दिसांनी ते काँग्रेसीक अटॅक करता. अरविंद केजरीवाल गोंयान लँड जाता, एअरपोर्टाच्या भायर येता, काँग्रेसीक अटॅक करता. अमित शाहचेर एक स्टेटमेंट काडना. मया वता आनी तो काँग्रेसीचेर उलयता, पूण मये भारतीय जनता पार्टीन कशें पाड घातले ताचेर उलयना. मयेचो आमदार बीजेपीचो. म्हाका दिसता हें आम आदमीचें जें षडयंत्र आसा गोंयच्या जनतेक डिवायड करपाचें. अरविंद केजरीवाल दिल्ली वचून झोपडपट्ट्यांक वाल्यांक कितें तरी सांगून तो ताणें थंय लोकांक पिशे केले आसतले. गोंयान लोक झोपडपट्टेन रावना आनी गोंयचे लोक ह्या अरविंद केजरीवालाचे ही फोटिंगाची भाशणां आयकून लोक ताका बळी पडचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बाणावलीचे आपाचे फुडारी पॉल लोबो आणि सेटर्निनो हांणी आपल्या समर्थकांसयत आप पक्षाचो राजीनामो दिलो. फाटल्या 5 वर्सांत बाणावले मतदारसंघात कांयच उदरगत जावंक ना. आमदार वेन्सी विगश आपल्या कामात सदांच व्यस्त आसता. ताका ताचे समर्थकांचे फोन घेवपाक वेळ नासता असो आरोप करीत पक्षाचो राजीनामो दिलो. Today I am resigning along with my supporters from Aam Aadmi Party and also my wife. She is a present Panch member of village Panchayat Kabalasi and she was a ex-deputy Sarpanch of Kabalasi. आज आम रिजाइन जावपाक कारण मुद्दम म्हळ्यार एकूच. सी I have worked, my supporters have worked for 7 to 8 years for Aam Aadmi Party. We worked from the heart. आमचें कितें करतात ते काळजांतल्यान करतात आमी आनी वी मेक शुअर दॅट वी गेट अ रिजल्ट. इन दॅट मूड, इन दॅट वे वी वर्क आनी आमी करून दाखयल्लें आसा. लोक आमकां वळखता. वी डोंट हॅव टू इन्फ्लुएन्स आवर सेल्फ बट पीपल नो अस. 2 आमी ZP हाडून दाखयले बाणावल्यान. 1 आमदार आमी हाडून दाखयले. वी वर्क फ्रॉम आवर हार्ट. प्रोसेसान आमी काम केल्लें आसा. इतलें आसोनूय बी आतां हो केजरीवाल गोंया येता
आनी आपल्याक जाय ते भाशेन फोगेट्यो पेटयता. अरे चिंत, गोंयची परिस्थिती पयली चिंत. येता बगर काँग्रेसाक फोडप, बगर काँग्रेसाक ग्रील करप. अरे केजरीवालाक कापोस्ताद आसा जाल्यार यू क्वेश्चन द पावर, यू ग्रील द पावर. बीजेपीक फोड मरे. वाय यू आर टेकिंग काँग्रेस इनटू इट? घुसपाय नाका. दिस मीन्स इट शोज केन्ना म्हणटा 40 सिटां बसयतले. अरे कोणाक कापोस्ताद आसा 40 सिटां बसोवपाक? यू आर ऑल्सो इन ऑपोजिशन इन गोवा. काँग्रेस इज ऑल्सो ऑपोजिशन इन गोवा. RGP आणि गोवा फॉरवर्ड हे सगळे ऑपोजिशनाक आसात. ते ओके आसात. वाय ओन्ली यू आर तुजे फोगेटे कित्याक मागता तूं? आप आणि काँग्रेसी मदीं परतून फिसकटला. आपाचो राष्ट्रीय फुडारी अरविंद केजरीवालान मया उलयतना भाजप आणि काँग्रेस एकाच माळयेचे मणी म्हणून आरोप केल्लो. ताका जाप दितना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केजरीवालाक डिबेटीचे आव्हान दिल्ले. केजरीवाल मयाक कितें उलयल्लो, काँग्रेस आपामदीं नेमकें कितें चल्लां, पळयात पुराय बातमी. भाजपा आणि काँग्रेस एकाच माळेचे मणी. हे जरी दोन वेगवेगळे पक्ष असले तरी लेगीत हातीत हात घालून काम करतात म्हणून केजरीवालान आरोप केल्लो. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराच्यो खणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आशीर्वादानूच चलतात म्हणून केजरीवालान उलोवन दाखयल्ले. कल मैं दिल्ली से आ रहा था गोवा. फ्लाइट में मेरे बगल में एक आदमी बैठा, बोला सर ये बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही हैं. मैंने कहा कैसे? बोला सर आप देख लीजिए, कांग्रेस का जो गोवा का स्टेट अध्यक्ष है, क्या नाम है उसका? अमित पाटकर. मुझे तो नाम भी नहीं पता. अमित पाटकर. बोले सर अमित पाटकर की माइंस चलती हैं. ऐसा है क्या? माइंस चलती हैं क्या? उनकी माइंस चलती हैं उनकी. बोला उनकी माइंस चलती हैं. बोला सीएम के आशीर्वाद के बिना तो माइंस चल नहीं सकती. सीएम के प्रमोद सावंत जी के आशीर्वाद के बिना तो लाइसेंस भी नहीं मिल सकता, माइन भी नहीं चल सकती. बोले तो सर दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी हैं. मिलके ही तो सब लोग कमाते हैं. सब घालमेल है. हम सब बेवकूफ है, जनता बेवकूफ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं. कहते हैं, ये कहता है हम काँग्रेस हैं, वो कहता है बीजेपी, सारे एक ही हैं. मया वचून तुम्ही खंत पिडेस्त लोकांच्या समस्यांचेर आवाज काडिल्लो जाल्यार समजू येतालें. पूण तुम्ही प्रमुख विरोधी पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसीकूच टार्गेट केले. पिळगांव आणि सारमानस वाठारांतल्या लोकांच्यो जमनी हातासपाचे प्रकार सुरू आसात. तुमच्यान ह्याय मुद्द्याचेर उलोव येताले, पूण सगळे सोडून तुमकां टार्गेट करपाक विरोधी पक्ष सांपडलो काय म्हणून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान अरविंद केजरीवालाक प्रश्न केल्लो. तुम्ही जे पद्दतीन उलयताले ताचे वयल्यान भाजपानूच तुमकां गोंयांत मतांची विभागणी करपाक धाडिल्ल्याचो आरोप पाटकरान केलो. तुमच्यान कापास्ताद आसा जाल्यार ह्या मुद्द्याचेर डिबेटीक येयात म्हणून पाटकरान केजरीवालाक आव्हान दिल्ले. ऐकात. आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तथ्यों के आधारित नहीं बल्कि अफवाहों को सुन के अगर आप बातें करेंगे तो आप जैसे लीडर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं इनको ये शोभा नहीं देता. आपने तथ्य फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए. फैक्ट्स ये है कि आप जिस जगह मयम कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे वहां पे आपने नेचुरल रिसोर्स की बात की. अगर वहां जाके आप लोगों के मुद्दों पे बात करते, आप वहां पे जो माइनिंग रिलेटेड जो लोग आज मुसीबतें झेल रहे उसके बारे में अगर आप बात करते तो पता चलता कि आप बीजेपी के अगेंस्ट बात कर रहे. पर आपने क्या किया? आप वहां जाके कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं. आपकी नॉलेज के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि मयम में जो माइन चालू हुई है वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनको आज वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है. वो बेचारे कोर्ट में लड़ रहे हैं. हर असेंबली सेशन में हमारी पार्टी ने ये आवाज वहां उठाया है. असेंबली के बाहर भी हमने उनकी आवाज को मजबूत किया है. दूसरा, वहां के जो फार्मर्स हैं, पिड़गांव हो सारमानस हो, उन पे आज अत्याचार हो रहा है. उनकी जमीनें हड़प की जा रही है. आप उस पर तो बात नहीं की है. दूसरा, मयम के नजदीक फेमस गोवा की देवी श्री लहराई देवी का वहां मंदिर है. इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया. आपने उस पर क्यों नहीं बात की? सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो ये आवाज उठा रही है और ये आवाज हम सड़कों नहीं, असेंबली नहीं तक पार्लियामेंट तक उठाएंगे. गोवा कांग्रेस गोवा के लिए कमिटेड है. आज
जो आपने वहां पे जो बातें की हैं उससे साफ जाहिर कि आपका मिशन, आपको भारतीय जनता पार्टी ने गोवा राज्य में वोट स्प्लिट करने भेजा है। मेरी आपको चुनौती है, आप में अगर गट्स हैं तो अगले 2 दिन आप जब गोवा में हैं इस मुद्दे पे हम ओपन डिबेट करेंगे। पाटकाराचे जापे उपरांत आपाचो गोय मुखेली अमित पालेकरान ताचे डिबेटीचे आव्हान स्वीकारले। टायम आनी जागो थाराय आपूण डिबेटीक येता म्हणून पालेकरान ताका प्रत्युत्तर दिले। पालेकराचे जापे उपरांत पाटकारान आनीक एक ट्वीट करून ताका प्रत्युत्तर दिले। तूं आनी केजरीवाल दोगांय वांगडा आपूण डिबेट करपाक तयार आसा हाचेकूय फुडें वचून पाटकार म्हणटात तुवेंनूच केजरीवालाचे कान भरले आसतले। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। केरी चेकपोस्टाचेर सेगीत दुसऱ्या दिसा बेकायदेशीर गोमांसाच्या तस्करेचो यत्न फसलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हीच गाडी एका सप्तका आदी मोले चेकपोस्टाचेर धरिल्ली। पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। मजगती मोले पंचायतीक आपल्या निधींतल्यान ह्या गोमांसाचो विलो लावचो पडटा देखून कोर्टान ही जापसालदारकी पशुवैजकी खात्याक दिवची अशी मागणी सरपंचान केल्या। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत सध्या बेकायदेशीर रितीन गोमांसाची तस्करी जावपाचे प्रकार खूप वाडल्यात। एकतर मोले, चोल्ला ना जाल्यार त्यारी घाटांतल्यान गोमांसाची तस्करी जाता। रेल्वे मार्गानूय ही तस्करी जाताली। पण फाटल्या वेळार जेन्ना गोमांस धरिल्ले तेन्ना सावन रस्ते मार्गानूच गोमांस तस्करी जाता। हालीं तेंपार जाल्यार गोमांस तस्करीचे कितलेशेच प्रकार उक्ताडार आयले। आयतारा 70 वाठारांतल्या केरी चेकपोस्टाचेर 400 किल गोमांस जप्त केल्ले, तशेंच मोले चेकपोस्टाचेर 800 किल गोमांस जप्त केल्ले। ही घडणूक ताजी असताना सोमारा केरीच्या ह्याच चेकपोस्टाचेर परत एक फावट बेकायदेशीर गोमांस धरले। या प्रकरणात दोगांक रंगेहात धरले। ही गाडी बेळगांवच्यान मडगांवां वताली। हे मांस सुमार ₹1,00,000 मोलाचे आशिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 दिसां आदी हीच पिकअप गाडी मोले चेकपोस्टाचेर धरिल्ली खंय। नमस्कार। गोंयांत दिसान दीस जे बेकायदेशीर गोमांस आसा हे धरपाचे प्रकरण हे वाडलेलेच आसा। काल केरी चेकपोस्टाचेर मोठ्या प्रमाणात जे 400 किलोचे बीफ हांगासर धरलेले आणि ते इनोवा गाडीन धरलेले आणि आयज सोमारा अशीच घडणूक आत्ताच जालेली आसा। आणि कांय वेळा पयलीं जे केरी गांवचे जे युवा वर्ग आसा हेंच्यांनी ही गाडी धरलेली आसा। आमकां दिसता ही टेम्पो आसा, ह्या टेम्पोन मोठ्या प्रमाणात जे गोमांस आसा हे हांगासर आसा आणि जे अनहायजेनीक आसा अशें उगड्याचेर पडलेले आसा। हांगासर जो ड्रायव्हर आसा ड्रायव्हराक सध्या पुलिसांनी ताब्यात घेतलेले आसा। ह्या जे गांवांतले लोक आसा हेंकां हांगासर खबर आसली की हांगासर गाडी येवपाची आसा, म्हणजे वाहतूक जावपाची आसा, तेका लागून तेंच्यांनी 2-3 दीस जाले हांगासर तेंची वॉच चालू आसलेली। तशेंच काल तेंच्यांनी शेनवारा सकाळी 4:30 वरांचेर 4 वरांचेर हांगासर ही एक इनोवा गाडी धरलेली। तशेंच आयज सुद्दां तेंकां खबर आसली की गाडी येवपाची आहा, तेका लागून तेंच्यांनी हांगासर पारत दवरलेली आणि आयज पळयता जाल्यार दनपारची आता एकांक सुमार ही गाडी हांगासर वयतना हे तरी घडलेली आसा। टर्न आसा हे आमकां अजून खबर ना, मात हे आसा हे लाखो रुपयाच्या वयर आसा, 1 लाखाच्या वयर हेजो माल असू शकता। आतांच पोलीस येयलेले आसा आणि पोलिसान ते ड्रायव्हराक ताब्यात घेतलेले आसा। तो पोलीस आसा, तो ड्रायव्हर आसा, हेका विचारल्यार तो सांगता की जी गाडी आसा ही बेळगांवच्यान मडगांव हांगासर वयताली आणि फॅक्टरीच्यान म्हणजे जी बेळगांव फॅक्टरी आसा ह्या फॅक्टरीच्यान हांगासर हे सप्लाय जाता। तो ड्रायव्हर आसा ह्यो सोऱ्यान म्हणजे सोरो पिल्लो आसा आणि टायट आसा, ताका उलोवपाक सुद्दां ताकद ना आणि अशा प्रकारे तांकां भीती नासतना हे दिसा ढवळीचे वाहतूक जाता। तेका लागून जे हांगासर अशी वाहतूक ही डेलीच जाता, मात कांय जे आमचे जागृत लोक आसा हेंच्या लागून ही गाडयो धरता। मात सरकारान हेचेर कितें तरी उपाय योजना करून अशी जी बेकायदेशीर वाहतूक जाता तेचेर खंय तरी आळो घालपाची खरंच प्रयत्न आसा। आता पोलीस येयलेले आसा आणि फुडलो तपास सुरू आसा। मजगती जप्त केल्ल्या बेकायदेशीर गोमांसाचो विलो लावपाची जापसालदारकी पंचायतीक दिल्ली आसा। मात हो खर्च पंचायतीच्या फंडांतल्यान करचो पडटा, देखून पंचायतीक दिल्लो निधी गरजेवेळार उणो पडटा अशें सरपंच सुहास गांवकार सांगता। आयकात तो कितें सांगता ते। हातल्यान एक ऑर्डर येता, पुलीस जेन्ना धरता, पुलीस खरेंच बरें काम करता आमच्या चेकपोस्ट नाक्याचेर की असल्यो ज्यो कितें इलिगलिटीज जाता तेंची केसीस जाता हांगा। आनीक तेन्ना कितें जाता की तेंच्यांनी मागीर तांकां धरतकीना कोर्टान जेन्ना प्रोड्यूस करता तेन्ना कोर्ट आमकां एक ऑर्डर काडटा की बाबा लोकल बॉडीन कितें आसा ते तेंचे ते मास बीस कितें धरले जाल्यार डिस्पोज करचें म्हणून। पूण हे संदर्भात तुमी तांकां फायन बी कितें घाल तेंचे कडल्यान घेता कितें पयशे बीन अशें फायन घालून? ना, आमच्या म्हाका सद्याक आमकां भरपूर फावटी तसो फंडाक लागून प्रॉब्लम जाल्लो आसा, कित्याक हेच्या पयलीं बी केसीस ज्यो कितल्यो जाल्या तितल्यो डिस्पोज पंचायतीनूच केल्ले आसा।
सो आमचे पयशे भितर खर्च जाता. कितें जाता, एक म्हटल्यार पंचायती कडेन आमचो खंयचो जागो ना की डिस्पोज करपा खातीर. हांगा सगळी गव्हर्मेंट लँड किंवा फॉरेस्ट मागीर इको सेन्सिटीव झोन आसल्या कारणान आमकां खंय डायरेक्ट वचून कितें थंय डिस्पोज करपाक मेळना. आनी जेन्ना लोकलांचो एक जागो आसा आनी तांकां जेन्ना आमी रिक्वेस्ट करता की तुमच्या जाग्यार आमी डिस्पोज करता, तेन्ना लोकलां कडल्यान लोकलूय कितें तरी आपूण कित्याक करून घेवं असो आतां क्वेश्चन मार्क निर्माण जाला. पयलीं जाताले, करताले थोडे लोक, पूण आतां करपाक बंद जाला. सो आमकां भरपूरसो तेजो त्रास जाता, आमचे फंड वयल्यान जाता. सो हें कितें आसा तें एनिमल हजबंड्री जे हॉस्पिटल आसात आमचे ते चेकपोस्टाच्या सायडीकूच जाल्ले आसा. कित्याक पंचनामा कितें करपाची गजाली करता ते एनिमल हजबंड्रीचे हें करता, आमचे डॉक्टर जे आसा ते करता. सो तांकांच ते डिस्पोज बी करपाचे तेंच्या कडेनूच दिवचे, कित्याक आमच्या मोल्या पंचायतीन स्वताचो मोल्या पंचायतीचो जागो ना डिस्पोज करपा खातीर. आनी आमी खंयय बेश्टेच जाग्यार खंय करपाक शकना. गव्हर्मेंट लँडार किंवा ओपन लँड खंय मेळटा थंय आमी ते डिस्पोज करपाक शकना, कित्याक ती क्वॉन्टिटी आसता ती भरपूर आसता आनी जनावरां भोंवतात. कित्याक फाल्यां सकाळी जर थंय खड्ड्यान कुल्ली सुद्दां आनी जनावरांनी जर ते वयर काडले आनी घेवन भोंवले, खंय गांवान बिवान पावले जाल्यार आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जातलो तेजो. सो हेजेर एक ती कोर्टाची जी ऑर्डर येता तेजेर आमच्या कोर्टान आमकांय बी पळोवचें की बाबा आमची एक भिक्कर पंचायत जाल्ल्या कारणान आमी. आनी ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोल्या हायस्कुला लागसार आशिल्ले स्पीड ब्रेकर कांय कारणांक लागून काडून उडयल्ल्यान व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. ह्या रस्त्यावयल्यान वेगान गाडयो यो वच करतात, देखून रस्तो हुबतना खंयच्याय विद्यार्थ्याचो अपघात जालो जाल्यार हाका जापसालदार कोण आसतलो असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्रासला. ताका लागून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. तुमकां सांगिल्लें की आमी पत्रव्यवहार पयलीं करतले, तेन्ना ते स्पीड ब्रेकर काडल्या, ते पयलीं आसले ते काडल्या, तेज्या फाटल्यान तुमी दिसता आमची बायट घेतलेली. सो तेन्ना आमी तुमकां सांगलें की पत्रव्यवहार कितें आसा तो आमी पयलीं करतले. सो तसो आमी पत्रव्यवहार जाले एक म्हयना वयर जालो, तर पत्रव्यवहार केल्लो आसा. सो तेजेर अजून आमकां प्रत्युत्तर परतून कांय येवंक ना. आनीक खरेंच डेंजर आसा हे आमचे जे लोकल जे लोक आसा मोलेच्या पंचायतीचे, तशेंच आनीक कुळ्या दर किंवा खंयचे जे गोंयचे भराचे जे लोक आसा तांकां खरेंच हे 4 रस्ते जे आसा ते खरेंच डेंजर आसा. पयलीं गाडयो स्लो जाताल्यो, जे स्पीड ब्रेकर आसल्या कारणान भरपूर गाडयो स्लो जाताले. आनी आतां अशें जाता की ते हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो फास्ट ह्या 4 रस्त्यांचेर वयता. तेंची स्पीड लिमीट म्हाका दिसता 60 वयर आसतले. जर ताका कोण बारीकसो कोण हादळ्ळो सुद्दां जाल्यार म्हाका खबर ना तेंचो कितें जातलें तें. आनीक दुसरें म्हटल्यार भरपूर डेंजर आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचें स्कूल आसा. स्कुला खातीर आमी एक ट्राफीक पुलिसूय मागलेलो, जो ट्राफीक जे सेल जे पोंडा लागता आमकां तांकां आमी पत्रव्यवहार केल्लो आसा. सो तेज्या खातीर आमकां एक ट्राफीक पुलीस, कित्याक होमगार्ड हांगा दवरतात, पुलीस होमगार्ड दवरतात. सो तांकां कोण तितलें आयकना. जेन्ना पुलीस जो खरो पुलीस जो दिसतलो सारको जर रस्त्यार, जाल्यार ते थोडे जे कोण हांगा इलिगली जे पार्किंग बिर्किंग हेवटेन तेवटेन करता, पार्किंग करच्योच, कित्याक सारक्यो जर डिसिप्लिनान जर पार्किंग केल्यो जाल्यार आमचो हायवे व्हडलो आसा, गाडयो पास जाता ऑटोमॅटिकली. त्यो कशाय कश्यो गाडयो दवरून वयता. कितें जाता तांकां एक म्हटल्यार हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता की चेक पोस्ट जे आसा, जे टपाला खातीर जर गाडयो सकयल धाडटा टपाल घेवन आनी सकयल धाडटा जाल्यार तेंच्यांनी तांकां वयर दवरचें, वयरूच दवरून तेंचे टपाल जे कितें आसा ते चेक करून गाडी सकयल धाडची. हेवटेन जाल्यार मागीर तेंच्यांनी डिसिप्लिनान जर सारकी आपली पार्किंग करून हांगा रेस्ट घेवन ते फुडें वचपाक शकतात. मोल्या ग्रामपंचायत आसा, स्कूल आसा, बाजार आसा, त्या जाग्यार आमी आसा. हांगा पळयता तुमी की जे हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचे जे स्पीड ब्रेकर घातलेले, ते स्पीड ब्रेकर जाले 2-3 महिन्या पयलीं ते स्पीड ब्रेकर काडलेले आसा. आनी हेजे पयलीं तेंच्यांनी हांगा लेटरूय बी केले हेंच्यांनी की पंचायतीन की आमकां हांगा स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान हांगा बारीकसो तरी स्पीड ब्रेकर घालचो. आनी तेणे करून भुरग्यांक खूब हांगा त्रास जाता, गाडी फास्ट येता. आनी आतां पळयता तुमी ही स्पीड जी आसा तो रस्तो स्ट्रेट आसल्या कारणान अप टू चेकपोस्ट टू हांगा बोंडोमा वयर रस्तो स्ट्रेट आसल्या कारणान गाडी मोठ्या प्रमाणान स्पिडीन येता. आनी तेन्ना खंयचोय कोणाकूय जर एक बारीक सारीक कोण सर्वसामान्य हांगसर गांवच्या लोकांक कोणाक स्थानिकांक हे अपघात जालो जाल्यार हेका जबाबदार कोण अशें हांगा प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लो आसा. ज्यो गाडी स्पीड येता तुमी पळयता की गाडी आतां फाटल्याच्यान येता ती स्पीड ब्रेकर नासल्या कारणान गाडी झूम करून वयता आनी हांगा अपघाताक कारणीभूत ठरोवंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर मोलेच्यान एकनाथ केळेकर. मुंगुल गँगवॉर प्रकरणातल्या 23 दुबावितांक मडगांव JMFC न्यायालयात सुमार 12 दिसांची न्यायालयीन बंदखण दिल्या. फुडली सुनावणी 18 ऑक्टोबराक जातली. 12 ऑगस्टाक कोलवा मुंगुल वाठारांत कोयतो, दाणो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो. ह्या प्रकरणात सखोल तपास करून मडगांव पुलिसांनी आतां मेरेन 23 जाणांक अटक केल्या.
12 ऑगस्टाक मुंगुलार 3 युवकांचेर कांय अज्ञातांनी हल्लो केलो. ताजे नंतर पुलिसांनी तपासाची चक्रां फिरयली आनी जवळ जवळ 25 जाणांक अटक केल्ली पयलीं आनी ताजे नंतर 3 जाण जे आशिल्ले ते सरेंडर जाल्ले. हे 25 जाण जे आशिल्ले हे तांचो पुलीस रिमांड काबार जावन तांकां 1 म्हयन्याचो जेसी ज्युडिशियल कस्टडी म्हणजे ते कोलवाळे हातूंत भितर तुरुंगा भितर आशिल्ले आनी तांचो आज जो जेसी आसा तो 1 म्हयन्याचो पिरियड आसा तो काबार जातालो. आज तांकां कोर्टा मुखार परते उबी केले आनी कोर्टान तांकां आतां 12 दिसांची ज्युडिशियल जी कस्टडी आसा ती वाडोवन दिल्ली आसा. फुडली हियरींग जें आसा तें 18 तारखेक जातलें. टोटल 23 एक्यूज आज कोर्टा मुखार प्रोड्यूस जाल्ले. 25तले 2 जाणांक सद्याक हे बेलीचेर भायर आसात कारण ते तांकां आरोप आशिल्लो की 2 जाण भायर आसात ते तांणी हांकां मदत केल्ली फक्त हॉटेल आनी लिप्पा खातीर कर्नाटका भितर. सो 23 जाणांक आज प्रोड्यूस केल्ले. तांची घरची बी मोठे संख्येन कोर्टाक उपस्थित आशिल्ली पूण 12 दिसांनी तांची ज्युडिशियल कस्टडी जी आसा ती वाडयल्ली आसा आनी आतां फुडली जी तांची परती हियरींग जें आसा तें 18 तारखेक जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकार. शिरगांव आणि लयराईचे देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले हे विशीं काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी केल्लें विधान चुकीचें. हे विधानाचो लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी खर निशेध केला. देवी लयराई लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान ते कोणूच विकपाक वा विकते घेवपाक शकना. देवळां विशीं राजकीय विधानां करप टाळची असो सल्लो देवस्थानाच्या अध्यक्षान दिला. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी शिरगांव आनी लयराई देवूळ सरकारान खणवाल्यांक विकले अशे तरेचे विधान केल्ले. त्या विधानाचो लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी खर निशेध केलो. प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान केल्ले विधान साप्प चुकीचें आसा. देवी लयराई लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान ते कोणाकूच विकपाक वा विकते घेवपाक शकना. देवळा विशीं राजकीय विधानां करप टाळची अशें देवस्थानाच्या अध्यक्षान सांगले. इतले मजगती पाटकरान केल्ल्या स्टेटमेंटाचो भाजपानूय ट्वीट करीत खर निशेध केलो. मयम के नजदीक फेमस गोवा की देवी श्री लयराई देवी का वहां मंदिर है. इस भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने भगवान को भी ऑक्शन में बेच दिया. काल परवा एक मीडिया आमचे राष्ट्रीय मीडिया राष्ट्रीय वाहिनी एक आमचे काँग्रेसचे प्रमुख अमित पाटकरांनी मुलाखत दिली आसा ती आमच्या पळोवण्यात येयली आनी त्या मुलाखतीन कितें म्हणटा ताणें की ब्लॉक करतना सरकारान कसलोच विचार करतना शिरगांवा सकट देवूळ बी ऑप्शनान विकले. ही भाशा आसा पळय न्ही तेका आमचो आक्षेप आसा. ही भाशा आमकां कळना. देवूळ विकले देवी लयराई पळय हे असंख्य लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान तेका कोण विकूंकूय शकना आनी घेवकूय शकना. आनी त्या तितून कितें जातलें की लोकांच्या भावनेक दूख पावूंक शकता आनी अशी भाशा कितें कोणीच करचे न्हू. खंयचो राजकारणी आसूं हांव अमित पाटकराच्या ह्या भाशणाक सामको निशेध करता अशें तेणी भाशण करचें न्हू. पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरची की तुमचे राजकारण एके कडेन देव धर्म एके कडेन हो ही आमची देवी लयराई ही असंख्य धोंडाचे लोकांचे श्रद्धास्थान आसा. तुम्ही जे स्टेटमेंट केला तितून त्यांच्या भावनांक पावू शकता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.